नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. नुस्तेकारांचे लाठीचार्ज प्रकरणाची मॅजिस्टेरियल चौकशी. मुख्यमंत्र्यान महिन्याभितर मागलो रिपोर्ट. एसपी कश्यपाची खासा चौकशी. आदलो पर्यटन मंत्री निळकंठ हळणकार एनसीबीचो उपाध्यक्ष ट्राजन डिमेलो काँग्रेसीत. काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा गठबंधनाक सुरुवात. अल्पवयीन चलयेच्या बलात्कार केशीत आरोपी आमदार बाबूश मोन्सेराताचो जामिना खातीर अर्ज. सोमारा सुनावणी. पीडित चली अल्पवयीनच म्हण सिद्ध. आयतारा भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची सांग्यार चौथी सभा. सभेक 5000 लोकांचे मंचाचे टार्गेट. आमदार सुभाष म्हणटा सभेत उपस्थित रावपाक मेळचे ना. एआयएफएफान दवरिल्ल्या यूथ कप सर्तीत भारतासयत 5 राष्ट्र वांटेकार. आयतारा राती भारताची उक्तावणाची मॅच मलेशिया वांगडा टिळक मैदानार. आणि फेडरेशन कप फायनलीत पावपा वाटेर स्पोर्टिंग क्लबाक एझॉल एफसीचे आव्हान. आयतारा सांजे फातोड्ड्या सेमीफायनल. खबरो विस्तारान. एलईडी फिशिंग आड रस्त्यार देविल्ल्या नुस्तेकारांचेर लाठीचार्ज प्रकरणाची मॅजिस्टेरियल चौकशी करपाक निमणे मुख्यमंत्री तयार जालो. एका म्हयन्या भितर रिपोर्ट दिवचो पडटलो. नुस्तेमारी मंत्री आणि नुस्तेकारांच्या बरोबर बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यान मिडियाक सांगले लाठीचार्जाक एसपी कार्तिक कश्यपाचो कितलो हात आसा ताची चौकशी जातली. लाठीचार्ज जालोच ना म्हणपी मुख्यमंत्र्याक लोकांच्या दबावाक लागून 24 वरां भितर आपली भूमिका बदलची पडली. Fishermen demand Allah that there should be an inquiry on SP, Mr. Kashyap. Where CM has assured him that he'll have a magistrate inquiry done within 1 month. When they went, the notification was not filed to them, not served to them. So now that once they are here, we'll give them the notification. Now it's binding on them. Now they, हम arrest करू पडले त्यांना if they disobey. We have to. आम्ही डिमांड केले ज्युडिशियल प्रोबाक, पण चीफ मिनिस्टर म्हणूंक लागलो ते जावचे ना, टायम लागतलो, एक्सक्यूज दिले. तेणेन आमकां आतां प्रॉमिस केला की विथीन 1 month's टायम मॅजिस्ट्रेट प्रोब जातलो म्हणून. नाव लेट्स सी वॉट हॅपन्स इन 1 month टायम. आम्ही मागताले ताजे कडेन तुमी इमिजिएटली पुलिसांनी जे इलिगल जे लाठीचार्ज केल्लो आसा आमचेर विदाउट मॅजिस्ट्रेट एसडीएमाची ऑर्डरी शिवाय ताजेर तूं इमिजिएट कारवाई कर, सस्पेंड कर म्हणून. ताणें पूण तशें करूंक शकना. पयलीं इन्क्वायरी करतलो, मागीर फुडें कितें कारवाई आहा ती करतलो. हळूहळू मारले न्हू. फेरीबोटी पर्यंत लोक धांवून गेल्ले, तांकां सुटून मारले. ते कॅनोनी वचपाक लोक धांवून गेल्ले, चडून लोकांक ओडून हाडले धरून आनी मारले धरून. हें कितें अन्याय करता कित्याक लोकांचेर इतलो. आमी मॅजिस्टेरियल इन्क्वायरी आनी जेणे एका म्हयन्या भितर रिपोर्ट दिवप आसा ही आमी हें केल्या. मुख्यमंत्र्यान शुक्रारा नुस्तेकारांचेर लाठीचार्ज जावंकूच ना अशें म्हटलेलें. विरोधी पक्षनेतो प्रताप सिंग राणेन मुख्यमंत्र्याच्या ह्या वक्तव्याचेर तेजो बरोच फोग काडलो. एज्युकेशन जालां आनी तेचेर लाठीचार्ज जाला. सीएम म्हणटा लाठीचार्ज जावंक ना. सीएम आसलो हजर थंय. You must inquire. There should be executive magistrate or anybody. He can have faith in his own executive magistrate and find out whether there was a lathi charge on these innocent people, ladies, and the fisherwomen and the fisherfolk. This is not correct to say काय जावंक ना म्हणून. आपल्या ऑफिसान बसलो एअर कंडिशन ऑफिसान आनी थंय काय जावंक ना म्हणटा. हे बरोबर न्हू. मुख्यमंत्र्याक जेन्ना विचारलें की अजून तो त्याच्या वक्तव्याचेर ठाम आसा काय म्हूण, मुख्यमंत्री म्हणटा तो विशय आतां नाका. मॅजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी रिपोर्टा उपरांत कितें तें सांगता. You are still firm on your statement that there was no lathi charge. अरे आता कित्याक when I have given inquiry हे तुम्ही काल म्हटलेले की मॅजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी दिली. हे पळय हांव काय नासलो. आय वॉज इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी म्हाका सांगलो त्या प्रमाणे
डिस्पर्स करपा खातीर आमी लाठी वापरल्या नाही लेट द मॅजिस्ट्रियल रिपोर्ट कम न्ही देर आफ्टर आय विल बी इन अ पोजिशन टू कन्क्लूड पूण अशें बरें जालें तांचे तुमी आयकताले मदींच म्हजे कडेन कशें आयले हां आनी हांव सांगता न्ही जें आनी हांवें तांकांच सांगलें न्ही प्रेसाक सांगा म्हणून म्हाका वेगळें सांगपाची गरज ना आय हॅव फूल फेथ इन नेम काँग्रेसीचो मायनॉरिटी ब्लॉक म्हणटा मंत्री आलिना साल्दानान राजिनामो दिवन आपूण रापणकारा वांगडा आसा म्हूण सिद्ध करचें रापणकार जे लोकल फिशरमॅन आसा तेंचे जे लाठीचार्ज जाला ते हांव कंडेम करता आनी गव्हर्मेंटा कडेन मागता की तेणी जुडिशरी प्रॉप करची की जे इनोसंट फिशरमॅन आनी बायलां जे हर्ट जाल्यात तितून आनी मागता आलिना साल्दिना कडेन की तेका खऱ्यानूच समज रापणकाराचो मातसो पसून कितें आसा सो तेणें हे सरकारांतले रिजायन जावचें आनी हे रापणकाराचे वांगडा रस्त्यार येवचे ताकी तांकां जस्टीस मेळचें म्हणून ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट आदलो मंत्री निळकंठ हळर्णकार आनी एनसीपीचो फुडारी ट्रॉझन काँग्रेसीत गेल्यात खऱ्या अर्थान गठबंधनाक सुरवात जाल्या म्हण काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष लुईझीन पणजे जाल्ल्या सुवाळ्यात उलयलो प्रतापसिंग राणे सारको बरो फुडारी ना म्हण निळकंठ आनी ट्रॉझनान राण्याची तोखणाय केली एनसीपीच्या 21 कार्यकारिणी वांगड्यातले 11 जाण काँग्रेसीत गेल्यात Today is just the beginning. जे लोक सांगता गठबंधन, this is the गठबंधन, and this is just the beginning. कांय लोकांक भितर सरपाक दिनासले, कांय लोक आडायताले. There is no bigger arrogance and selfishness on the part of this motley crowd, the leaders who want to divide the secular vote in the state of Goa. You have to, keep your personal ambitions and agendas aside, and you should have a common agenda. What you have rightly said, and I congratulate you for that. The agenda should be a combined opposition agenda. But if I am arrogant, if I want to say I, then there cannot be the union of hearts. There cannot be unity of like-minded people. राणे चड उलयना पूण काम भरपूर करता म्हूण निळकंठ आनी ट्राजनान विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणेची तोखणाय केली आयज जो सरकार चलता बीजेपी आनी हेज्या बद्दल जे गोंयच्या लोकांचे पल्स आनी जे गोंयच्या लोकांची जी अपेक्षा आहा हें पळोवन गेलें जाल्यार आमी विचार केलो की सेक्युलर हेज्या नांवान आमी सेपरेट पक्षान खंय तरी काम करून आमी गोंयच्या लोकांची भागोवंक शकचे ना आनी सीट शेअरिंग युती हे विशय घेवन लोकांचो खेळ करूंक शकना हेजो सगळो विचार करून आमी इलेक्शनाक वयच्या पयलीं कितलेशेच म्हयने पयलीं केला की आमी सॉल्व चालवचे ना लोकां पर्यंत वयतले The PCC President Bob Luigi Falero and the matured, seasoned opposition leader who talks less and acts more, Bob Rane, is a combination in the interest of Goans. And their secular credentials can never be doubted. I will not shy away from any responsibilities given to me, or if not given to me, I will be a loyal soldier of the Congress. काँग्रेसीची 18 मायाक कार्यकारी बसका जातली उपरांत पणजे बस स्टँड ते आझाद मैदान मेरेन मशाल रॅली जातली 18th of this month, we are going to have an executive committee meeting. Mr. Digvijay Singh, who is the General Secretary, is coming to Goa. We are going to discuss and decide on various issues which are important issues. 18th evening, you must have seen there are 600 mashals there in the bags. We are going to have a mashal parade. We have got a meeting on 19th, the Congress Coordination Committee meeting. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे अल्पवयीन चलयेच्या बलात्कार केशीत आरोपी आमदार बाबूश मोन्सेरातान जामिना खातीर अर्ज केला बाबूशान चिल्ड्रन्स कोर्टात आपलो अर्ज दिला ताजेर सोमारा सुनावणी जातली आपूण निर्दोष म्हण बाबूशाचो दावो
ताच्या आड राजकीय कारस्थान रचला म्हण ताणें अर्जात म्हळां. इतल्या मजगतीं पीडित चली हें अल्पवयीनच म्हण ह्या वैजकी चांचणेंत सिद्ध जालां. अल्पवयीन चलयेच्या बलात्कार केशींतलो आरोपी आमदार बाबूश मोन्सेरातान जामिना खातीर अर्ज केला. आपूण निर्दोष आनी आपल्या आड राजकीय कारस्थान रचला म्हूण ताणें चिल्ड्रन्स कोर्टात घाल्या अर्जात बरयला. बाबूशान आपल्या जामीन अर्जात आर्ग्युमेंट घाल्यात ते अशे: फुडले वेंचणुकेक मतीत धरून आपल्याक घुस्पायला. आपूण पुराय निर्दोष. हें प्रकरण म्हळ्यार राजकीय कारस्थान. ते चलयेक काम दिवचें म्हूण फेब्रेरांत आपल्याक वळख करून दिल्ली. तिका काम दिवचें म्हूण आपणें मिरामारच्या आस्थापनाच्या मॅनेजराक सांगलें. 16 फेब्रेर 2016 सावन ती चली थंय सेल्स गर्ल म्हूण काम करताली. मात 18 फेब्रेराक ताणें 3000 रुपया फारायले म्हूण ताका कामावेल्यान काडलें. हे चलयेन 2 जाणांक SMS धाडून चोरी केल्ल्याची कबुलीय दिल्या. कामावेले काडिल्ल्यान ताणें आपल्याचेर केस केली आसुये. चली म्हणटा 6 आनी 8 मार्चाक आपणें कथीत गुन्यांव केलो. मात हे दोनूय दीस आपूण CCPच्या वेंचणूक प्रचारांत व्यस्त आसलो. चलयेक आपल्या राजकीय विरोधकांनी घुवणायला. चलयेक ड्रग्स दिवन बलात्कार केल्ल्याचा आरोप सामको फटीचो. चौकशी यंत्रणा आपल्याक ह्या प्रकरणात घुसपावपाचो यत्न करता. बाबूशान घाल्या ह्या अर्जाचेर सोमारा सुनावणी जातली. इतले मजगतीं पीडित चलयेची पिराय जाणून घेवपा खातीर ऑसिफिकेशन टेस्ट जाली. चली अल्पवयीनच म्हूण म्हायती मुखार आयल्या. चलये कडेन 2 जल्मदाखले आशिल्ल्यान ही टेस्ट केल्या. दोनूय दाखले नेपाळचे. ताका लागून दाखले दिवपी अधिकाऱ्यां कडेन संपर्क करप कठीण जाल्लें. निमणे चौकशी यंत्रणांनी GMCत चलयेची ऑसिफिकेशन टेस्ट करून घेतली. अल्पवयीन चलयेच्या बलात्कार केशींतलो मुख्य आरोपी बाबूश मोन्सेरात आनी हेर 2 आरोपींचेर गोवा चिल्ड्रन्स एक्ट आनी पॉस्को खाला केस रजिस्टर केल्या. आरोपपत्र दाखल करपा खातीर चौकशी यंत्रणांक ऑसिफिकेशन टेस्टीचो उपेग जातलो. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. आयतारा भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची सांग्यार 4थी सभा सांग्यार बस स्टँडार जातली. सभा यशस्वी करपाक मंचाचे कार्यकर्ते वावुरतात. पक्षाच्या आदेशाप्रमाण मंचाचे सभेक आपूण स्वता वचचो ना म्हण आमदार सुभाष फळदेसायान सांगलें. सरकारान जर इंग्लीश शाळांक अनुदान बंद केलें जाल्यार तांचेर अन्याय जातलो अशें सुभाष म्हणटा. आयतारा भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची सांग्यार सभा जाता. सांग्यार बस स्टँडार मंचाच्या सभेची तयारी चल्ल्या. कार्यकर्ते मंचाची सभा यशस्वी करपा खातीर वावुरतात. 95% लोकांचो मंचाक पाठिंबा म्हूण कार्यकर्त्यांचो दावो. ह्या सभेची तयारी जर म्हटली जाल्यार आमी पयलींच तशें एक बऱ्यापैकी अवेरनेस केल्ली आसा. मेजॉरिटी लोक 95% एबव लोक अशें म्हणटात हो जो एकूण विशय आसा तो आमचो विशय आसा. म्हणजे भाशा टिकून उरपाक जाय, संस्कृती टिकून उरपाक जाय. त्यामुळे ह्या विशया फाटल्यान आमी स्ट्रॉंगली आसात. आनी तुमी जे वेळा आमकां आपयतले हेचे खातीर तेन्ना आमी सामके हजर आसतले अशे पद्दतीन लोकांचो रिस्पॉन्स आसा. थळावा आमदार सुभाष फळदेसायाक सभेचे आपोवणे दिला. आमदार सभेक येतलो म्हूण कार्यकर्त्यांक विश्वास. लोकप्रतिनिधी नात्यान आमी आमच्या आमदाराक 21 एप्रील ह्या दिसाक एक रिटर्न तांकां निमंत्रण दिल्लें आसा. आमच्या आमदारान ही जी जाहीर सभा जी आसा त्या ठिकाणी येवन आमच्या एकूण मागणीक पाठिंबो दिवचो. आमदारान मंचा बरोबर रावचें. आमदार जर मंचा बरोबर रावलो ना जाल्यार फुडें कितें करपाचें तें थारायतले. मंचाची केंद्रीय समिती सांगता तशेंच करतले म्हूण सांगेचे स्थानीक मंच कार्यकर्त्यांनी निश्चय केला. ह्या धोरणाक आमच्या आमदारान पाठिंबो दिवचो. सरकारान आमची मागणी पूर्ण करची. ह्या विशयाचेर जर मागणी पूर्ण केली ना जाल्यार आमचो रोल कितें आसतलो, आमचो स्टँड कसो आसतलो, आमची केंद्रीय समिती आहा ती आमकां सांगतली. त्या प्रमाणे मागीर आमचे फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन आसतलो. मंचाच्या सभेच्या फाटभुंयेर प्रुडंटान आमदार सुभाषाक गाठलो. मंचाच्या सभेक आडखळ नाका म्हूण दवरिल्ली क्रिकेट टुर्नामेंट आयतारा दनपारा 1 मेरेन सोंपोवपाचे यत्न करतात म्हूण आमदार सुभाष फळदेसायान सांगलें. फाल्यां BBSM मिटींग जावपाची आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी म्हणलें की टुर्नामेंट 2 दिसांचो आसा. आमी तो बेगोबेग आयज खूब हें करून टुर्नामेंटाक फाल्यां पर्यंत लोकांक आडखळ जावपाक जायना. ह्या टुर्नामेंटाचे ताका तांच्या मिटिंगेक गालबोट लागपाक जायना म्हणून आमी अर्दे दिसा भितर फाल्यां 1 पर्यंत आमी टुर्नामेंट सोंपोवपाचो प्रयत्न करतात. आयतारा मुंबय आमदारांचे एका बैठकी वचपाक भायर सरतलो. ताका लागून मंचाच्या सभेक पावचो ना म्हूण आमदार सुभाषान स्पश्ट केला. हांव एखादे वेळ मिटिंगेक हजर रावपाचो पूण एक म्हत्वपूर्ण अशी बैठक आमच्या मुंबय सगळ्या आमदारांक ट्रेनिंग केल्ली आसा आनी ती हांव चुकोवंक शकना. मुळावे माध्यम भाशा प्रस्नाचेर वैयक्तीक मत आसलें तरी पक्षाच्या भुमिके परस ते व्हडलें न्ही अशें सुभाषाक दिसता. मंचाच्यो मागण्यो खंय ग्राह्य आसात मात अनुदान बंद करप हें अन्यायकारक. भाशेच्या संदर्भां भितर म्हजें मत वैयक्तीक मत कितें आसूं न्ही पूण आमी पक्षाच्या बरोबर आशिल्ले कारणान हाचेर भाश्य करप, पक्षाच्या विरोधान भाश्य करप हें बरोबर न्ही. भारतीय भाशा सुरक्षा मंचाच्यो ज्यो मागण्यो आसात त्यो ग्राह्य आसात.
10 वर्सां नंतर शैक्षणीक धोरण आनी तांकां मेळटाले ते ग्रांट्स बंद करप आनी ते टिचरांचेर अन्याय करप आनी त्या भुरग्यांच्या मानसीक हाजेर त्रास दिवप हें बरोबर न्ही. सांग्यावेले बीजेपीचे कांय तरुण कार्यकर्ते मात आता भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या वाटेन उलोवपाक लागल्यात. मेशू दिवसता सांग्यासून हांव भारतीय जनता पार्टीचो एक निश्ठावान कार्यकर्तो आसा. ही फाल्यां भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची एक जाहीर सभा सांगे बस स्टँडार आयोजीत केल्ली आसा. कारण आयज विविध तरेचो एक अपोज जरी जाता, आयज म्हाका पर्सनल म्हणजे मत दिसता की भारतीय भाषा सुरक्षेचे जे थोडे डिमांड आहा ते ज्वलंत आहा आनी ताजेर खरेंच आमच्या पार्टीन विचार करपाक जाय. कारण तांचो ते इंग्लिशीक विरोध करना, इंग्लीश शिकोवपाकूच जाय, पूण खंय तरी कोंकणी आनी मराठीचें जे एक लेवल आहा तो डावन जावपाक जायना. हो तांचो मेन डिमांड आहा आनी त्या डिमांडाक हांव तांकां फूल सपोर्ट करता. कारण हांव एक गोंयकार जाल्ल्या कारणान कोंकणी आनी कोंकणीचो म्हाका भरपूर अभिमान आहा आनी इंग्लीश ही आयच्या ह्या वर्ल्डान जायच, ती आमी नाकारपाक शकना, पण त्या बरोबर आमची मायभास कोंकणी जावं मराठी ही आमी सांबाळपाक जाय. सांग्यार आयतारा मंचाची जाता ती 4थी सभा. मांद्र्या, सांखळे आनी शिरोड्या मंचान सांगून हजारांनी लोक हाडून दाखयल्यात. आता हीच परंपरा सांग्यारूय मंच राखपाक यशस्वी जाता काय पळोवचें पडटलें. सांग्यार संघाची बेस घड आसा हें मात खरें. प्रुडंटा खातीर दत्तराज नाईक. घेऊया एक विराम.